कॅश फॉर जॉब प्रकरणाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला। हेच फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीच्या युथ विंगान बांबोळे कुजिरा शिक्षणीक संकुला भायर भाजपाड आंदोलन केलें। सरकारी नोकरे खातीर भाजपाच्या कुट्टरेच्या एका फुडाऱ्यान 25 लाख रुपया घेतिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केलो। ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून कारवाय करपाक लावची अशी मागणी तांणी केल्या। आयज जेन्ना आमकां न्यूज पावली की ह्या भ्रष्ट जनता पार्टीचो ज्या एक कार्यकर्तो हांगा जॉब विकपाक बसला, आमी ताबडतोब युथ विंग आम आदमी पार्टी गोवा ताबडतोब हांगा आयले, धाड घातलो आनी ह्या भ्रष्ट जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्या चोराक आयज आमी हाका धरला। ही व्हडली लज भारतीय जनता पार्टीक, जो इतलो सुंदरशें गोंय जे गोंयांक आमी लोक वळखताले, आयज चोरांचो गांव म्हणून वळखपाक लागले आसा, स्कॅमांचो गांव म्हणून वळखपाक लागले आसा। ही हांगाच न्ही, ही देशभर न्ही, पण ही आख्खे जगभर ही न्यूज पावली आसा दॅट जॉब फॉर स्कॅम फॉर जॉब्स प्लस लँड स्कॅम, हे सगळे स्कॅम आयज हेज्या खातीर गोंय आयज वळखपाक लागले आसा। आयज हो जो अन्याय चालू आसा युथांचेर, हो अन्याय आमी आनी सोसूंक दिवचे ना। एज पार्ट ऑफ गोवा आम आदमी पार्टी युथ विंग हो आनी अन्याय एकूय युथाचेर असो अन्याय जावंक दिवचो ना। हेजे पयलीं बी हाल्लीच आमी एक प्रेस बायट दिल्लो, जे खंय भारतीय जनता पार्टीचो एक लिडर कुडतरेचो, तेणे एक ऑडिओ आमी व्हायरल केल्लो की ताणें 25 लाख रुपया घेतला म्हणून। तेजेर अजूनय आमकां रिप्लाय आयिल्लो ना आनी आमी मागता की डॉक्टर प्रमोद सावंत, हॉनरेबल सीएम ऑफ गोवा, ताणें तेजेर एक्शन घेवची आनी खरोच कोण मूळ आसा ताका एक्सपोज करचो आनी लोकांक दाखोवंक दिवचें तुमी खरेंच चोर म्हणून। नाल्यार ताणें सांगचें की आमी चोरूं ना म्हणून आनी खंयचे जितले कोणाक अरेस्ट केला तितले भारतीय जनता पार्टीक लिंक ना म्हणून।